मिल्कियादेसाक मेल्कियादेस तशेंच मेल्कियादेस म्हणून आपयतात. 309 सप्टेंबर 17 तारखेर सांत युसेबियस मरण पावल्या. सुमार 2 वर्सां उपरांत सांत पेद्रूच्या पाटार 33वो बापसाहेब जावन ताणें जबाबदारी वहिसिली. ह्याच काळार रोमांतले मिल्वियान सांख्यार जाल्ल्या झुजान अस्तमेसो चक्रवर्ती जावन कॉन्स्टंटायन अधिकाराक आयलो. त्याच काळार भावार्थाक आयिल्लो लॅक्टॅनियस म्हणलो कवी अशें बरयता: आपल्या सरोवार थावन हिंडाक दुस्पाटायिल्ल्या रानवट मनशातीक नास केल्ल्या सोमयाक आमी अर्गां दिवंक फावो. आमचे दुस्मान आतां खंय आसात? दगदितल्या डायाक्लिशियन आनी मॅक्सिमियान हांचे गळपास दिवचे मनीस खंय आसात? देवान तांकां ह्या संवसारा थावन काडून व्हेल्यात. देखून अर्गां गिता सवे सोमयाचे जैत पसारया. दीस रात मागण्या मुखांत ताका महिमा दिवया आनी अशें 10 वर्सांचे दगदवणे उपरांत आमकां लाभलेले समाधान सदांच सुरूं दी. सांत मिल्कियादेस एक स्वाभावीक मरण मेलो तरी मॅक्सिमियाना खाल ताणें भोगलेले दगदवणे खातीर पवित्र सभा ताका रक्तशास्त्रियांचो मान दिता. ताची निर्जीव कूड सांत कालिस्ताचे सिमित्रींत नेके पिले.